कला आणि सांस्कृतिक गोय संचालनालयाच्या जोडपालवान राय भरमे भाट सामाजिक आणि सांस्कृतिक असोसिएशनान आयतारा राय पंचायतीत लोकोत्सव ही कार्यावळ आयोजित केली। ह्या वेळार वेळीचे आमदार बेंजामिन सिल्वा आणि हेर मानेस्त हजर आसले। आरडीएक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। जी परंपरा जी आसा आमची ती ताणें रिवायव केल्ली आसा। पयलेच फावटी हो लोकोत्सव ह्या गांवांत जाता, राया गांवांत जाता आनी म्हाका दिसता एक गांवांनी हो लोकोत्सव जावपाक जाय। कित्याक एसटी लोक जो आसा तांची परंपरा जी आसा ती म्हाका दिसता दिश्टी पडना लोकांक, आख्या गोंयभर खबर आसची ना। हांव MLA जाल्ल्याक म्हाका ही संदी मेळ्ळी घुमटांचो नाच पळोवपाक। म्हाका केन्नाच खबर आसूंक ना घुमटांचो नाच आसा म्हणून। पयलेच फावटी इलेक्ट जालो तेन्ना आमच्या आर्यल गांवांत पयलेच फावटी आमकां ही एरिया लागता। ताणें म्हाका आपयलो हे घुमटाच्या नाचाक आनी खरेंच खुशालकाय भोगली म्हाका पयलेच फावटी पळोवन। आनी हांव आमच्या वांगडी जे आसात आमचे बरोबर वावर करतात तांकां सांगता आमच्याय गांवांत हे लोकोत्सव जावचे म्हणून। फाटल्या वर्साक जेन्ना हांगासर एक स्पोर्ट्स मीट जाले एसटीची तेन्ना आमचो बाब पायटी तो एक मेंबर आसा एसटीचो ताका हांवें ताणें म्हाका सांगलें हो लोक तांचो स्पोर्ट्स कशे तरेन जालो पळय तो। सो हांवें सांगलें ताका आमच्याय गांवांत एसटी एक्टिविटीज करपाक जाय। हांव आयज मागता तांच्या लागीं ह्यो आमच्याय गांवांनी करच्यो म्हणून। आयज हो लोकोत्सव एक्टिविटीज ज्यो जाल्ल्यो आसात आयज ताणें रांदप केल्लें आसा ट्रेडिशनल जे आमकां आयज दिश्टी पडना। आमी तरी पळयलां थोडें भोव पूण आमचे भुरगीं म्हाका दिसतात एकदम फाटीं आसात। ही परंपरा तांकां पळोवपाक मेळपाची ना, तर ही परंपरा आमी रिवायव करपाक जाय। म्हाका दिसता हे स्पोर्ट्स एक इव्हेंट गव्हर्मेंट इव्हेंट जावपाक जाय। आनीक हांव मंत्र्या लागीं उलयतलो कित्याक स्टेट एक्टिविटीज जर स्टेट फंक्शन तरी जालें जाल्यार म्हाका दिसता हें रिवायव जातलें आनीक सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें। आयज थोडेच गांवांनी एसटी लोक आसात तांकांच पळोवपाक मेळटा, पूण म्हाका दिसता सगळ्यांक जागृताय हाडपाची गरज आसा। आनीक बारीपाट आनी हे कमिटीन हे क्लबान बरो वावर केल्लो आसा लोकांक दाखोवपाक आनी जायतोच लोक हांगासर आयज आयिल्लो आसा। हांव तांकां शाबासकी दितां इतलो वेळ रावन ताणें फंक्शन पळयलें आनीक मागता दुसऱ्या गांवांनी अशें जावचें म्हणून। आनीक म्हज्या मतदारसंघांत तर हांवें सांगलां आयज जे पार्टिसिपंट जे आमचे आशिल्ले तांकां आमच्याय गांवांत करूं, म्हज्याय मतदारसंघांत करूं। सो अशें रावता हे आमच्याय गांवांत जातलें म्हणून।